आज तुम्ही BJP प्रेसिडेंटाक मेळपाक गेल्ले, कितें आसलें कारण? प्रेसिडेंटाक मेळपाक येवपाचें म्हटल्यार कारण कितें तेच तुमी जाणा आसतले 2-3 दीस पयलीं पेडण्यान MGची बैठक जाली आनी आमचो दीपक ढवळीकर MGचो अध्यक्ष तेणें डायरेक्ट आमदाराचेर आरोप केले. तो सत्तेन आसन आरोप करा ह्या बरोबर न्हू. आमी वगीर ना दुसरे दिसाच आमी पत्रकार परिशद घेतले आसली. पेडणे मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ कसो देव MG कडेन वयचो ना हे आमी फूल ठाम मंडळ म्हणून सांगता. आनी आमी थंय BJPचो आमदार हाडपाकय जाणा आनी मंडळ आमी थंय सक्षम आहा. आनी जो आतां जो कोण ह्यो लोकल फॉर वोकलाचो तो राजन कोरगांवकर तेणी जी स्टेटमेंट काडली किंवा आमदाराचेर बी बोललो तेजो आमी खंडन करता. आनी दुसरी गोश्ट काय आहा तो राजन कोरगांवकर 4.5 वर्सां सिंह गर्जना म्हणटा. 4.5 वर्सां जर तुका युतीचा सरकार तुका खबर आहा MG आनी BJP युती सरकारान ना जाल्यार तूं झेडपीक ओपोजिशनाक कसो सपोर्ट केलो? तुजो कॅन्डिडेट कित्याक घातले? आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो आनी राजन कोरगांवकराक. तुका आतां सिंह गर्जना दिसली पेडण्यान ह्यो फुडें भारतीय जनता पार्टीचो आसतलो MG कडेन कसोच नसतलो ह्यो तुमकां सांग दिता. आनी दीपक ढवळीकरान पेडण्यान येवन आमदाराचेर टिका करपाची गरज ना. तुमी सत्तेन ना तुमकां जर दिसता सत्तेन रावन टिका करपाची तुमी सत्तेंतले पयलीं भायर सरा मागीर तुमी टिका करा. सो तुमच्या प्रेसिडेंटान कित्याक तुमी कित्याक प्रेसिडेंट सांगलें? आमची संघटनेची कामां आसली त्या संदर्भात आमी मेळपाक गेल्ले. हेंय सांगला तुमी? काही गोष्टी आमी युतीन आसल्या कारणान आमी डायरेक्ट वचांक ना. दुसऱ्या दिसाच आमची मंडळाची पत्रकार परिशद आसतली आसली. पण अशें सारकें की तूं NDA आला तुमचे अलायन्स आसा आनी ती करप ना न्हू रे. आनी दुसरो गजाल आमचो पेडण्याचो माजी आमदार परशुराम कोडकर ताका नांव खबर ना. तो पुरुषोत्तम म्हणटा कोण तरी दुसरो गजाल सांगता ताका परशुराम कोडकर म्हणून. दीपक ढवळीकराक नांव खबर ना. कट्टर MGचो तो पेडण्याचो मुद्दम तुम्ही बायट बघा तेजी. पण आमी खूब फावट पळयला राजन कोरगांवकरूय BJPचे तो पयलीं BJP म्हणा आता काय सिंह गर्जना केली म्हणे 4.5 वर्सान. एक दीस तरी त्यांनी शिवाचो आपल्या ऑफिसान ह्या जागा फोटो तरी लायलो काय झेंडा तरी लायलो. पेडणे मतदारसंघ भाजपचो आणि भाजपच्या शिवाय खंयच वयचो ना पेडणे मतदारसंघ. आम्ही मंडळ म्हणा काम करता. मी अध्यक्ष म्हणा ना. मागीर खंय वयचा ना म्हणटा जाल्यार तिंगा मिटींग कशी जाली? मिटींग तेंची पक्ष वाडोवपाक तांकां काय करूंक पण तेंच्यांनी आमदाराचेर किंवा सरकाराचेर टिका करूंक जाय. तुमकां जर दिसता सत्ते भायर सरा आनी टिका करा. जीत हरण करून इंटरफियर जातालो पेडण्यान ना तो शेवटी आसलो पण तसो अगेन्स्ट ह्या नासलो ते करूं न्ही. प्रत्येकाक पक्ष वाडोवंक रायट आहा तेतून आमी कांयच ना. पण तुमी आमदाराचेर टिका करप ना. सद्याचे आमदाराक BJPचो आमदार आतां तुमी टिका कशी करता? दीपक ढवळीकरान पयलीं आपल्या मतदारसंघात निवडून येवपाचो मागीर बोलपाचो. सो तुम्ही पेडणे तेका सो पेडणेचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ती MGP कशाच दिवच्या ना तुम्ही? भाजपचो खंयच वचचो ना. हो मतदारसंघ हो BJPचो. 2007 BJP, 2012 BJP, 2017 मातसो गेलो, 2022 परत BJP आणि BJP भायर कसो वयचो ना. पुढे हे BJP कितके मार युती असो काय असो आमचो BJPचाच आसतलो फुडें. अलायन्स असो काय असो म्हणटा पळय ते अलायन्स आहा न्हू. एलायन्स असो काय असो ह्यो BJPचो मतदारसंघ. आमी वचोंक दिवचे ना. BJPचे कार्यकर्ते आहात न्हू हे दुसऱ्या कडेन कशें वचोंक दिवचे? बरें ही एक जालें. दीपक ढवळीकराची कॅपॅसिटी ना म्हणटा तुमी जिखोन येवपाक. ना तो दुसऱ्यांक सांगता हेका फुडें तेका तो थंय पडला मरे. तो प्रियोळानच तिणें सांबाळपाचे. तो पेडण्यान सांगता हेका उडे या तेका उडे तूं पयलीं निवडून ये. मग हिंगा कित्याक येता तो पेडणे सांबाळपाक येता? MGचं काम करू न्ही. तुम्ही टीका केली दुसऱ्यापैकी बऱ्यापैकी उत्तर आसतला. आमचा मंडळ म्हणा उत्तर आसतला. तुम्ही आता BJP सपोर्ट करता का MLA प्रवीण आले? आम्ही मंडळ म्हणा निघले. ओके. फाल्यां आता पळोवपाक गेल्यार बाबू आजगांवकर सुद्दां असले ते सुद्दां आता मदीं मदीं BJPचेच म्हणून येता. सो फाल्यां जर तिकीट तांकां दिली जाल्यार तुमचो सपोर्ट ते रावतले मरे आमच्या कडेन. कोण बाबू रावतलो? कोण? बाबू आसगांवकर. बाबू ह्या दिसांनी भावांत आसा मरे. फाल्यां जर तिकीट तिकीट वोगात आणू रे. सध्या आमदार आणू रे. फाल्यां जर दिली जाल्यार तुम्ही ते कोणाक फाल्यां बी बघ तो सध्या सांगता आपूण इंडिपेंडंट सध्या भाशणां करता मरे. ना पण एक सांग म्हाका तुमचा आमदार आसा तुम्ही ठामपणीन तुमच्या आमदारा बरोबर आसा. असं मरे. हय तेच सांगता रे. झडपी येयले मरे आनी काय जाय? आयक रे. सो तो बाबू BJP लिडर जावन कित्याक भावता दिसता तुका? कोण बोला न्ही तेणी मातसो पयसो आहा कितकी वर्सां दवरलो तो मातसो मोडून रे. हा मोडून पूण तो पयसो कहो मेवलो तेका थिंगा दवरलो जाल्यार? तो सांगता मरे काय काय भाशणान मोडून मातसो. तुम्ही पेडण्यानूच जाल्यार सगळे हाय व्होल्टेज जिल्ले आहात मोडून पयसो. सो बाबू येयल्यार तुमकां ते परवा ना. अरे आम्ही BJP म्हणून काम करतो. बाबूय BJP न रे म्हणून तो आता सांगता मरे भाशणां ऐक मरे तेजी आपण पण अजून तो नानी पयरूय मिटिंगेक आशिल्लो ना तो. नानी आम्ही खंय ना म्हटला. सो तुम्ही प्रवीणा बाबर रावताले बाबू बराबर रावताले? अरे आम्ही BJPचे कार्यकर्ते. आम्ही BJP मरे. बरें पात्रा हांव कित्याक सांगता आयक रे. तुमी BJPचे कार्यकर्त्याच म्हणून सांगता पयर मिटींग मंडळाध्यक्ष आयक सांगता पयर मिटींग जाली BJPची स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग हिंगा तेन्ना बाबू BJP ते मिटींग आयक सांग. हय सो आसा न्हू. सो हांवें कितें म्हटलां तुमकां BJP म्हणटा पळय तेन्ना तुमी प्रवीणा बरोबर रावताले?
आमचो अध्यक्ष उत्तर दितलो ते व्हडले लिडरांचे आमकां खंय बोलांक नाही अरे आता आता तू सध्या आता तो सुद्धा लिडरच जाऊन गेलो नाही कोण म्हणा? एमजीपीचो अरे तिने टिका केली मरे येऊन होय तेच अरे म्हणता इतकी आता तुम्ही तुमका सांभाळून कितें रे. तुमका आता कितें विचारतात फाल्यां जर अशी परिस्थिती तांची आयली की इच्छा आसा, तांकां फाल्यां योग्य जर वेळाचेर परिस्थिती पक्ष- आयली की पक्ष जो आसा, बीजेपी पार्टीन दिली तिकीट बाबू आजगावकराक तर तुमचे कशे कितें आसतलें तुम्ही प्रवीणा बरोबर रावतले ओ बाबू बरोबर राजकारण हे जर तराचेर बीजेपी आम्ही चलना. तू सांभाळ अरे हो आम्ही मंडळ म्हणत पळय हांव सजमाना तुमी सजमाया आमकां दोगूय बीजेपीचे ना रे बरे तरेन चालू आसा. ताका लागून कोणी गडबड केली किंवा कितें तरी उलयलें म्हणून काय गडबड जावपाची आमकां गडबड कांय ना बाबा दोगूय बीजेपीचे म्हणटा आतां आमदार तुमचा प्रवीण आसा सो तुमी प्रवीणा बरोबर रावतले लास्ट 2022 बाबून सांगलें आपण रावतलो म्हणून जेन्ना पक्षान ऑर्डर दिली तेन्ना बाबू रावलो ना रावंक नाही सो आतां योग्य टायमार पक्ष कितें आसा ताका ऑर्डर दितलो फाल्यां जर पार्टीन ऑर्डर तुमकां दिली जाल्यार तुमी कितें करतले आमी पक्षा बरोबरच आसा मरे पक्षाचें प्रवीणा बरोबर रावचे ना पक्षाचेंच काम करता मरे आमी पक्षा भायर खंय उलयलो बरं प्रवीणाक मेळ्ळी जाल्यार मेळूंक ना जाल्यार तुमी ओके ताका लागून काम करता